हांव छाया गांवांत सातऱ्याचें आतां आमकां नेटवर्क ना म्हणून आमी हांगा येता आमकां सरपंच येता खंयच्या स्कुलाक विचारता कितें सांगता विचारता आनी आमकां उगी करता आनी येता येता स्कुलांनी फोन करून तो सांगता म्हटल्यार तांकां प्रॉब्लम जाता हें जाता आतां केबल ओडटा म्हणटा पोरूच्यान तेंचें काम चालू आसा केबल ओडटा म्हणटा आतां डिसेंबर म्हटल्यार स्कूल सोंपपाक येतलें डिसेंबर बिफोर ते 19 डिसेंबर करता म्हणटा आतां बिफोर 19 डिसेंबर म्हटल्यार जालें कितलें आनी 7-8 म्हयने तरी उरला न्हू आतां आमी 10th मागीर 11th आमी कितें म्हणून करपाचें नेटवर्क ना आमकां 16 किलोमिटर चलत येवचें पडटा आनी आमचे पप्पा ना काय ना काका ना काय ना आमचें पोट कशें भरता तें आमी पयलीं पळयता आनी मेन म्हटल्यार आमचे कडेन गाडी ना व्हडना सकाळची आमी येता ट्रान्सपोर्ट ना सारको सकाळीं कोण कामाक वयता तेजे वांगडा 7 सुमार येता 7 येयले 10 क्लासीस स्टार्ट जाता आमच्यो तो पर्यंत आमी बसून रावता मागीर घरा कशें वचपाचें घरा कडेन वचपाक आमकां कोण मेळना राब मारून मारून आमकां सांज मेरेन रावचें पडटा आमेड्या राब कार्यालय आतां 15 दीस जाले पंचायतीन लेटर दिला सीएमाक धाडला म्हणटा सीएमाची रिप्लाय कितें येयला आमकां कांय सांगितला कोण कितें सांगचें आतां म्हयनो आतां एक वर्स जालें फाटल्या वर्सा एक ते चेड्यान जीव दिल्लेलो आसा तेन्ना खंय गेल्लो सीएम तेन्ना कितें न्हिदलेलो तो तेन्ना कितें जाल्लेलें तांकां करपाक कितें आतां पोरूची गजाली आतां पोरू आतां हे परस सुद्दां सोंपपाक येयला हेल्थाक प्रॉब्लम जाला भुरग्यांचे कितें जाला ती तांकां कांयच अशें हें ना आमी आतां पंचायतीन गेला पंचा कडेन गेल्लेली आतां हांगा येयला हांगा सरपंच येयलो आमकां सांगता करता बिफोर 19 डिसेंबर म्हटल्यार कितले लेट जाले आतां आनी आमकां सांगता स्कुलान फोन करता सांगता स्कुलांतले आमकां नोट हाडून दिता म्हणटा देवळान दिता हाडून आमकां पोरू बी दिल्लेले आसा पण नोट दिता हाडून पण कितें शिकयता तें तरी कळपाक जाय न्हू नोटबुकां टेक्स्ट बुकां वाचून आमकां कितें म्हणून कळटलें आपूण कळना न्हू आमकां समजोन सांगपाक जाय न्हू आमी आतां 10th भुरगीं आमी तितलें आमकां हें कळना न्हू कितें आनी आतां हें आसा तें आतां 11th 12th तेजें आतां 12th कंप्लीट जातली फुडल्या वर्सा तेजें नर्सींग स्टार्ट जावपाचें मागीर तेणी कितें करपाचें हेल्थाक कितले प्रॉब्लम जाल्लेले आसा भुरग्यांचे हेजे पयलीं जालां आतां सुद्दां चालू आसा खूब प्रॉब्लम जाता गाडयो ना काय ना घोडो ना काय ना ओके म्हणजे बेजिकली तुमचो सांगपाचो प्रश्न म्हटल्यार तुमकां नोट्स जे देवळान हाडून पायतात पण जे कितें शिकयता तें तुमकां कळना ना कळना आमकां कांयच कळना शिकयले शिवाय कशें खंयच्या भुरग्याक कळटलें खंयच्याच भुरग्याक कळना तुमकां नोट्स हाडून दिता पोरू आमकां दिल्लेले आमकां स्कुलान पयलीं पण पयलीं कितें शिकयलें तें आमकां परत एक्सप्लेन करूंक ना आमकां नोटबुक्सां कंप्लीट कर म्हणटा आमी नोटबुकां कंप्लीट करता नोटबूक कंप्लीट करून कितें म्हणून कळटा नोटबुकां कंप्लीट करता टिचरी करून दाखयता जालें पास मागीर कळ्ळें कितें आमकां भितरलें कांयच कळना ओके तुमी जे कनेक्टिविटीक जे तुमकां नेटवर्क मेळटा न्हू तो खंय येतात तुमी खंय येतात तुमी ऑनलायन शिकपाक नगरगांवान येता नगरगांवान सुद्दां BSNL टावर अशें नगरगांव तेकोन आसा पंचायतीक तेकोन थंय आसा पण आमकां थंय BSNL चलना जिओ चलता म्हणटा जिओ सीम घेतल्यार 350 रुपया जाय आतां BSNL केलें थंय गांवान आमच्या BSNL बेस्ट नेटवर्क मेळटा थंय बेस्ट नेटवर्क सुद्दां आसलें जाल्यार एमर्जन्सी कॉल जाता वॉयस कॉल सुद्दां जायना कोणा इनकमींग कॉल येता बेस्ट पण आवाज सुद्दां कट जाता 1000 फावटी कट जाता आवाज 1000 फावटी कॉल कट जाता नेटवर्क सुद्दां बेस्ट सारको मेळना थंय वॉयस कॉल करतली सुद्दां जाल्यार ओके म्हणजे नगरगांव टावर आसा पण त्या टावराचो प्रॉब्लम आसा हय खूब आसा प्रॉब्लम नगरगांव धाव्यान टावर पडटा तो धाव्यातल्या भुरग्यांक सुद्दां मेळना धाव्यातली भुरगीं टावराच्या मुनान येवन थंय बसता तेन्ना आमी तांकां 1000 फावटी पळयला धाव्यान मेळना आनी वयल्या धाव्यान सुद्दां नेटवर्क मेळना सारको नगरगांवान सुद्दां नेटवर्क मेळना माझे नाव सोमनाथ गावत हांव साट्रे गांवांतून उलयता साट्रे गांवांत न्हू पूण कोदाळी देरवडे आनी साट्ऱ्या हे 3 गांव आसा तांकां रेंज मेळना आमकां आमचे कडेन गाडी ना म्हाजो पप्पा ना आमी कोणा वांगडा सकाळीं कोणी मेळ्ळो जाल्यार येता पूण हे डेली आमच्यान अशें जायना न्हू करूं जाय आमच्यान डेली यो मागीर तुमी आतां ऑनलायन शिकपाक लागून कितले पयस येवपा पडटा तुमकां आमकां 15 किलोमिटर येवचें पडटा फक्त हे आमेडे आमी येता नेटवर्क खातीर आमेडे येता आमेडे पूण नेट चलता पूण तितको बरो चलना फक्त ऑनलायन क्लासी आमी अटेंड करता तो डिस्कनेक्ट जाता म्हणजे ऑनलायन जेन्ना क्लासीस आसता तेन्ना तुमकां सारको प्रॉपर नेटवर्क मेळना आनी तुमचो जे नेटवर्क आसता तो डिस्कनेक्ट जाता हो प्रॉब्लेम तुमचो आमी म्हाजें नांव ग्रीष्मा जोरी हांव साट्राच्यान वता आमकां नेटवर्क प्रॉब्लम आसा म्हणून आमी हांगा येयलेले आसा BSNL सर्वीसचे आमकां खंयच सारकी नेटवर्क मेळना आतां 2 वर्सां जायला ऑनलायन स्टडी आमचें स्टार्ट केला पण आमकां नेटवर्क कशें आमी करूं एडजस्ट नेटवर्क आमकां खंयच मेळना सारकें 15 किलोमिटर दूर आमकां दुसऱ्या गांवांनी येवचें पडटा नेटवर्क थंय सुद्दां सारकें मेळना ओके आतां हांगा येवन तुमी जी लेटर दिला न्ही ते लेटर दिले उपरांत तुमकां कितें सांगलें हांगासर करता म्हणून सांगला आनी कितें सांगना करता पण केल्लेलें दिसना आमकां करता म्हणून सांगला हय
केन्ना मेरेन करता म्हणून सांगला एक ते सांगूंक ना करता म्हणून सांगला अशें हेज्या अजून काय सांगूंक ना गेले. आणि आम्ही आता हांगासरल्या ऑफिसराक फोन केलो तर आमकां येता म्हणून सांगलं पण अजून येवंक ना अजून. इतले वगैरे आमी रावला हांगासर. तुमकां राव म्हणून सांगला त्या ऑफिसरान हय ओके